हळदोण्या काँग्रेसीच्या काल्लूस फरेरान ग्लेन टिकलोक मात दिली। मया भाजपाचे प्रेमीन शेटान जैत जोडले। मांद्र्या मगोपाचो जीत आरोलकर किंग मेकर थारलो। मुरगांव मतदारसंघात काँग्रेसीच्या संकल्प आमोणकरान मिलिंद नायकाक धक्को दिलो। नावेली भाजपाच्या उल्हास तुयेकराक मत विभागणेचो बरोच फायदो जालो। वालंका आड 430 मतांच्या फरकान ताणें जैत जोडले। नुवे काँग्रेसीचो आलेख सिक्वेरा जिखलो। बाणावले आम आदमी पार्टीच्या वेन्झी वेगसान हेवीवेट नेतो चर्चिल आलेमावाक हारयलो। दिवचले अपक्ष उमेदवार दोतोर चंद्रकांत शेट्ये जिखलो। कुट्टाळे अपक्ष उमेदवार आंतोनियो वाजान जैत मेळयले। कुमारजुव्या काँग्रेसीच्या राजेश फळदेसायान जैत जोडले। कुंकळे युरी आलेमावान भाजपा उमेदवार क्लाफास डायसाक हारयलो। पेडण्या प्रवीण आल्लेकारान मोगोपाच्या राजन कोरगांवकाराक हारयलो। पर्या दिव्या राणीन सुमार 14,000 मतांनी जैत जोडले। केप्यां एल्टन डिकॉस्टान उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकराक हारयलो। साळगांवां काँग्रेसीच्या केदार नायकान जैत जोडले। शिवोले डिलायला लोबो सांत आंद्रे मतदारसंघात रिव्हॉल्युशनरी गोवन्साच्या विरेश बोरकारान जैत जोडले। सांताक्रूज रुडोल्फ फर्नांडीस वास्को कृष्णा साळकार आनी वेळी आपाचो क्रूज सिल्वा जिखलो।